नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. एनडीएची भोवमताकडेन वाटचाल, इंडिया आघाडीची बरी कामगिरी. नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू थारू शकता गेम चेंजर. उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक जाल्यार दक्षिणेंतल्यान विर्यातो फर्नांडीस जैतिवंत. उत्तरेंतल्यान 6वे फावट वेंचून येत श्रीपाद भाऊन केलो विक्रम. गोंयांतले भाजपा सरकार केन्नाय कोसळपाक शकता. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाची प्रतिक्रिया. गोंयकारांनी लोकसभा वेंचणुकेत दिली उमेदवारा परस नोटाक चड पसंती. उत्तर गोंयांत 6,297 जाल्यार दक्षिणेंत 4,804 लोकांनी नोटाक दिलें मत. ना शाळा ना इलेक्शन ड्युटी, शिक्षकांनी करचे तरी कितें? मतमेजणी केंद्रा भायर जाल्ल्या प्रकाराक लागून शिक्षक फुर्योज. मंगळारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान शाळांकडेन भुरग्यांसयत पालकांची बरीच गर्दी. आणि आता खबरो विस्तारात. लोकसभा वेंचणुकेची देशभरात मतमेजणी पुराय जालेली आसा. सांजे 5 मेरेन मेळिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण भाजपाक भोवमत मेळिल्ल्याचे दिसून येता. ते फाटोफाट इंडिया आघाडीन भाजपाक बरी टक्कर दिलेली आसा. इंडियेक लागीं 300 जाल्यार इंडिया आघाडीक सुमार 240 जागे मेळपाक यश आयलां. ते भायर चंद्रबाबू नायडूच्या तेलुगू देसम पार्टी आणि पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जीच्या टीएमसीन बरी कामगिरी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भाजपा आणि काँग्रेसीक एक सीट मेळ्ळे. उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक जाल्यार दक्षिणेंतल्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान जैत जोडले. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायकान 1,13,621 मतांनी जैत जोडले जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हाणें 14,000 परस चड मतांनी जैत मेळयले. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाची सगळ्यांक उमळशीक आशिल्ली. निमणे मंगळारा लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. गोंयांत भाजपाक आनी काँग्रेसीक एक सीट मेळ्ळे. उत्तर गोंयांत 6वे खेपे श्रीपाद नायक जैतिवंत जाले. श्रीपाद भाऊक 2,53,812 मतां मेळ्ळी जाल्यार काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांकां 1,40,191 मतां, तशेंच आरजीपीच्या मनोज परबाक 45,460 मतां मेळ्ळी. श्रीपाद भाऊन 1,13,621 मतांनी काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांकां हारयले. लीड तो 1 लाख के आसपास हो गया है. आज तक 90 कवर हो गए और मैं सभी हमारे उत्तर गोवा के वोटर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जो आशीर्वाद दिया और डबल हैट्रिक करने का जो नाम मुझे दे दिया, मान सम्मान मुझे दे दिया, इसलिए मैं क्या प्रायोरिटी रहेगा मुझे आघाडीची अपेक्षा केली. एक मिनट क्या प्रायोरिटी रहेगा? प्रायोरिटी तो यही है, गोवा का विकास, कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास और साथ साथ सरकार के साथ साथ देश का भी विकास, यही तो प्रायोरिटी है. सर, ये कांग्रेस का एक वो भी बड़ा लीडर था, कितना चैलेंजिंग लेके आप फाइट किया था या चैलेंजिंग लिया था. चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन हमें पता था कि उत्तर गोवा की जनता को हम 5 बार उन्होंने हमको चुन के दे दिया और इस पर इन्हीं के कहने से हम खड़े रहे, इन्हीं के आशीर्वाद से आगे आ गए और इन्हीं की सेवा करते रहेंगे. बहुत पाचवं टर्म तुमची इतके व्हडले तुमचे एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटाले की तुमच्या विरोधात खूप प्रचार जालो. खूप जालो. हांवें पयलींच म्हणिल्लें तुमकां, एंटी इन्कम्बन्सी पयल्या सेकंड फावटी आसता आनी म्हणून तर दुसऱ्यांदा हे मतदारसंघाकडून निवडून येवना. परंतु आमची उत्तर गोंयची जनता तांकां शब्दांनी तांचे आभार म्हाका कठीण आसा आणि तांचो जो आशीर्वाद आसा आनी
ताणीच दिल्लो हो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें ह्या मतदारसंघाच्या पर्यायान गोंयचो विकास करपाक कटिबद्ध रावता. कंटिन्यू तिसरी फावटी मोदी सरकार येता अशें दिसता. हय हय येतले डेफिनेटली येतले. मार्जीन जरा सीट इल्ले कमी मेळ्ळे आसतले कारण ऑपोजिशन आनी एकत्र येवन हे सगळे लढयले आनी थोडोसो एंटी इन्कमसी खंयचेय कितलेंय बरें सरकार जर एंटी इन्कमसी थोडी फार आसता ताजे परिणाम. ह्या वाटून कॅबिनेट हे एक्सपेक्ट करता कॅबिनेट आमी केन्नाच पक्षा कडेन काही मागू ना. पक्ष ती जबाबदारी आमी पूर्ण करता. सावथान खंय कमी पडले तुमी सावथान प्रयत्न खूप जाल्ले आसा. आतां पळय तितल्याच हेतूच्यान व्हडले हितूच्यान सीट जर आयलो सुद्दां अजून चालू आसा पूण थोडे आमी फाटीं आसात. परंतु ज्या पळय एक लेडी जावन ताणें जे प्रयत्न केले एप्रिशिएट करपाक सारके भाव आसा. परंतु आमी कंटिन्यू जो विकास जे कितें आसा तें कंटिन्यू पार्टी म्हणून फुडें वता. पूण भाऊ ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार तुमचे सिटां कमी जावपाक 400 पार म्हणटाले ते 400 दिसत ना 300 कडेन दिसना. 300 कडेन आयले तेच म्हणटा ते काही एंटी इन्कमसी विरोधकाचे एकत्र येवप हे सगळे जे काही हे आसा हे विशय काडले. परतून दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचोच उमेदवार वेंचून आयलो. दक्षिण गोंयांत काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सुमार 14,000 परस चड मतांनी जिखलो. कॅप्टन विर्यातोक 2,16,022 मतां पडली. भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांका 2,01,806 मतां जाल्यार आरजेपीच्या रुबर्ट परेराक 18,718 मतां मेळ्ळी. ही नॉट ओनली दक्षिण गोंयची पण आख्ख्या गोंयची जीत ही कॅप्टन विर्याटोची जीत न्ही, ही लोकांची विक्ट्री. काँग्रेस पार्टीची इंडिया अलायन्साची विक्ट्री. जे लोकांचेर आमी म्हणटाले की अत्याचार जाल्लो आसा ह्या सरकाराचो, जावं ते टॅक्सीवाले भाव, मोटरसायकल पायलट, नुस्तेकार भाव, आमचे शेतकामती आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ, ही तांच्यो विक्ट्री. आणि हे पळय अलायन्स आसा, दे वील वर्क टुगेदर टू स्टॉप दीस नॉनसन्स करप्शन जे चल्लेलें आसा पळय ते गोंय. हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, आमचो साऊथ गोवाचो कॅम्पेन चीफ जो आशिल्लो, खूब कश्ट काडले ताणें. आमचो बाब एल्टन डिकोस्ता, आमचे जे अलायन्स पार्टनरांचे MLA जे बाब क्रूज सिल्वा आसा, तशेंच आमचे फातोर्देचे MLA बाब विजय सरदेसाय, आमचो कॅप्टन वेन्झी विएगस, हे सगळे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे गोंयच्या लोकांक जे भायर येवन हे सगळे ही कॅम्पेन फुडें व्हेली, म्हाका दिसता हांव सदांच तांचो आभारी आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतलें भाजप सरकार केन्नाय कोसळपाक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याची प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिल्या. दक्षिण गोंयांत आमचो इंडिया आघाडीचो उमेदवार जैतिवंत जाल्ल्यान जायत्या मंत्र्यांनी म्हाका परबी भेटयल्या. सरकार आसा तेच आसूं, मात पयशे खावपाचे कमी करचे असो तोमणोय विजय सरदेसायान मारला. इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सुमार 15,000 मतांनी जैतिवंत जाल्ल्यान आमदार विजय सरदेसायान खोस परगटायली. राज्यांतल्या भ्रष्ट सरकार पक्षांतरा आड लोकांनी मतां दिल्यात हे ह्या निकालांतल्यान दिसून आयला. इंडिया आघाडींतले पक्ष फुडेय वांगडा रावतले आनी गोंयच्या उदरगतीची कामां करतले अशें मत आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलें. इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले, हे गोंयाक न्याय दिवंक पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलें कित्याक हे संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक, लोकशाही आनी संविधान राखपाचें आमचें कर्तव्य जातलें. आमी हे राखतले एट एवरी गिवन लेवल, फ्रॉम ग्राम पंचायत पंच लेवल टू द असेंब्ली एंड टू द पार्लमेंट. थंय पावोवपाक एक एक्टिविस्ट आहा किंवा जाका सर्विसीसान काम केल्लें म्हळ्यार आर्म्ड फोर्सिसान काम करपी मनीस आहा जो थंय अन्याय जाता जाल्यार गैर करपाक आसतलो, हें म्हाका खात्री आहा. आनी आमी हे अलायन्स राखून दवरतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले. विजय भाऊ, ही फॉर्मल एंट्री आता मडगांवाक तुमगेली? सारकें मडगांवकाराच्या हातान हें जैत मडगांवकारांचें. आतां कोणाची एंट्री, कोण कितें फुडें वतलो तें मडगांवकारांनी डिसायड करूंक जाय.
ताज्या हातून आमी मडगांवकारांक दिसता जाल्यार आमी फुडें वता. ना तूं सदां सांगतलो कॅम्पेन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तूं सांगतलो मडगांव कितें आपण 4 तारखेक कळटलें म्हणून सगळ्यांक. सो हांवें मत जेन्ना यू वर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट यू वील बी गेटिंग. हांव मत जेन्ना आमी चड काम मडगांव करूंक ना, चावयो बिवयो थंय चड केला. तर हांवें जे थोडेच हातून हांव भितर सरिल्लो तातूंत म्हाका खात्री आसली कितें रिजल्ट मेळटलो. आनी हांवें तुमकां सांगिल्लें की 4 तारखेक मोती दोंगरार जंय तो सांगता की सगळे लोक आपल्याक बाबा म्हणटात आनी कितें म्हणटात दिगंबर आया आनी कितें कितें म्हणटा तो हेड ऑन बी आयकल्लो हांवें. तें सगळें म्हणून पसून 4 तारखेक तुजें आबेतूर जातलें हें सांगतकूच ताणें मुखेलमंत्र्याक व्हरो. मुखेलमंत्र्याक थंय व्हरपाक कांय हेड नो बिजनस टू गो देयर. इलेक्शनाच्या दिसा कितें म्हणून इतलें हाडून पसून थंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलां, म्हणजे गरीब जनतेन दाखोवन दिलां की ते सत्या बरोबर आसा. आज मोती दोंगरार कितें जालां तें तुमी दिगंबराक विचारा तें कितें जालें. मशिनान कोण गेलो काय मशीन मॅनिप्युलेट जालें. आतां कितें तरी एक्सक्यूज सोदचो म्हणून त्या एक्सक्यूज बी सोद नाजाल्यार तांची घरां मोडटा म्हूण सांगची. कित्याक हाजी खूब दादागिरी जाल्ली आहा. ताजे मागीर थंयचे एक धर्मगुरू धमकी दिवन ताका गोंय सोडून वचचें पडलें बिटवीन इलेक्शन एंड रिजल्ट. हें जाल्लें आहा आनी ताजे गुंडांनी हें केल्लें आहा. BJPचे कडेन हे दिगंबर कामतीचे गुंडांक जें प्रोटेक्शन मेळटा हे गुंडांक आतां फुडें पळोवचें पडटलें आनी मडगांवकार ताका पळयतले. म्हाका खात्री आहा की जे लोक काळजान पसून BJP मानतात ते पसून ताका कितें तें पळयतले. पूण हें सगळें सांगतना हांव तुका हेंय सांगूंक सोदतां हो दिगंबर कामतूच तर कॅन्डिडेट जाल्लो अशें धरया की विर्या तो अगेन्स्ट दिगंबर कामत जाल्लें जाल्यार दिगंबर कामत 50,000 मतान पडपाचो. डेपो म्हणून ते इतलो लागीं कळ्ळें तुका न्ही. म्हळ्यार वन्स अगेन आय से दॅट ब्रँड डेपो इज बिगर दॅन ब्रँड BJP. गोंयांतले भाजपा सरकार केन्नाय कोसळूंक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ल्याची प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिल्या. सरकार आसा तेच आसूं मात पयशे खावपाचे कमी करचे असोय थोमणो विजय सरदेसायान ह्या वेळार मारलो. लोक आपल्याक बाबा म्हणटात आनी कितें म्हणटात दिगंबर आया आनी कितें कितें म्हणटा तो हेड ऑन बी आयकल्लो हांवें. तें सगळें म्हणून पसून 4 तारखेक तुजें आबेतूर जातलें हें सांगतकूच ताणें मुखेलमंत्र्याक व्हरो. मुखेलमंत्र्याक थंय व्हरपाक कांय हेड नो बिजनस टू गो देयर. इलेक्शनाच्या दिसा कितें म्हणून इतलें हाडून पसून थंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलां. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. अंदू गोंयांत पयल्याच फावट लोकसभे खातीर 77% मतदान जालें. निकालाच्या दिसा गोंयकारांच्या मतदानाचें चित्र स्पश्ट जालें. गोंयांत सुमार 1.24% मतदारांनी नोटाक मत दिलें. उत्तर गोंयांत 6,297 मतदारांनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत 4,804 मतदारांनी नोटाक मत दिल्ल्याचें दिसून आयलें. आयच्यान शाळा सुरू जाल्यो आनी शिक्षकांक मतमेजणीच्या ड्युटीचेर आपयल्ले. मतमेजणी खातीर शिक्षक पणजेच्या आल्तिनो वयल्या केंद्राचेर आयले खरे, पूण उपरांत तांकां घरा वचा म्हणून सांगलें आनी कांय वेळा उपरांत रिझर्वांत बसपाक सांगलें. एके वटेन शाळाय चुकली आनी दुसरे वटेन इलेक्शन ड्युटी. रिलीज ऑर्डर मागल्यार ती दिवपाक तयार ना. ह्या प्रकाराक लागून शिक्षक फुरियोज जाले. शाळेच्या शिक्षकांक मतमेजणी खातीर आपयले खरे, पूण तांकां मतमेजणीच्या ड्युटेरूय घेतले ना. मतमेजणी केंद्रार आयले उपरांत तांकां घरा वचा म्हूण सांगलें, पूण उपरांत रिझर्व एरियांत बसपाक सांगलें. एके वटेन शाळाय चुकली. शाळेत दाखोवपाक रिलीज ऑर्डर तरी दियात म्हूण मागल्यार ती दिवपाक फाटीफुडें केली. ह्या प्रकाराक लागून शिक्षकांनी तिडक उक्तायल्या. शाळेत दाखोवपाक रिलिव्हिंग ऑर्डर लागता ती घेवपा खातीर शिक्षकांनी केंद्रा भायर गर्दी केल्ली.
आमकां हांगा ड्युटी कापली एक ऑर्डर आसता जी कलेक्टराची सायन आसता तितून ऑर्डरीन ट्रेनींग सुद्दां आसता सो त्या ऑर्डर ऑन बेस ऑफ दॅट ऑर्डर आमी हांगा हे सगळे जे आसा मोस्ट ऑफ देम आर टिचींग स्टाफ आनी तुमकां खबर आसा की आयज स्कुलां स्टार्ट जाता आयज पयलो दीस स्कुलाचो तरी आमकां हांगा ड्युटी आयज दाखयल्लें हांगा येवन आमकां सांगलें की तुमची ड्युटी कॅन्सल सांगली मागीर ते म्हणपाक ड्युटी कॅन्सल जाल्यार घरा चला थोड्या वेळान अनावन्समेंट मारलो की रिजर्वान बसा ड्युटी कॅन्सल आमी आतां तांकां विचारपाक येयल्या आमकां रिलिवींग ऑर्डर कितें एटेंडन्स कितें तरी लागता डॉक्युमेंट एक प्रेजेंट करपाक आमच्या इन्स्टिट्युशनान तो ते दिवपाक फाटीं फुडें तेज्या खातीर ही गर्दी तुमी पळयता दीस आनी हेंचें सामकें मिसमॅनेजमेंट आसा हांगा तांकां खबर सुद्दां ना खंयचो स्टाफ येवपाचो कितलो रिजर्व हाडपा जाय कितें आसा तांकां कांयच ना ब्रेकफास्टाची सारकी सोय केल्या तेंच्यान ना कसली बसपाची सो अशें तेंचें चलता क्रॉस स्टाफ आसा आमचो आतां जवळ जवळ हो लास्ट मिनीट कॅन्सल केला म्हणजे SMS ना इंटिमेशन कसलेंच ना हांगा तुका सांगला कॅन्सल ड्युटी जवळ जवळ 70 एक स्टाफ आसतलो तितून चडसो टिचींग स्टाफ आयज स्कुलां स्टार्ट जाल्ल्या कारणान दॅट इज ऑल्सो अफेक्टेड अरेंजमेंट मात्तूय सारकी ना ब्रेकफास्टूय दिवंक नाशिल्लो ब्रेकफास्टाकूय प्रॉब्लम जाल्लो लास्ट मिनीट व्हडली क्यू आसली मागीर सांगलें की सगळो ब्रेकफास्ट सोंपलो म्हणून आनी अशेंच तेंचें मिसमॅनेजमेंट जालें कितले वेळ हांगा बसून सकाळच्यान तुमी पळयला आमी मागीर तांकां आफोवन हाडलें महालिंगम जो आसा ताका आमी आफोवन हाडलो तो भितर वचून विचारता म्हणून स्टार्टींग फ्री टायम आमी ताका सांगलें की आमचे इश्यूज एड्रेस करा पयलीं ते कितें तरी चल्लां अजुनूय ते क्लियर ना कितें करता तुमकां ऑर्डर कोणे काडली स्टाफ RS फ्रॉम वालपय इंटिरियर टू वालपय सुद्दां स्टाफ आसा बिचोलेचो स्टाफ आसा आनी तशें भितरले खूब जाण स्टाफ आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 2 म्हयन्याच्या गिमाळे सुटये उपरांत निमणे मंगळारच्या नवीन शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाली. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून आयलो. कांय शाळे कडेन तर भुरग्यां सयत पालकांची गर्दी दिसून आयली. मजगतीं तापमानाचो पारो कमी जाय मेरेन शाळा बेगीन सोडच्यो अशी मागणी चडशा पालकांनी केल्या. आयज मतमेजणेचो दीस आसूनय सरकारान शाळा सुरू करपाचो हो निर्णय घेतिल्लो. I'm Swapnita Nagrekar, the headmistress of Saraswat Vidyalaya High School. Now today is the 4th of June. We have started the school. The students have all come with a lot of enthusiasm. They were very eager to go to their classes, to meet their friends. Now as of arrangement, in the holidays only we have cleaned the classes, done bench repairing and all. And the students also are very good. Only the excitement is very nice to see. So we have welcomed them all, and we are starting the new year with a lot of enthusiasm. Onu result कशी किती लागली बावीचं? The 10th standard result was very good. We got 97.7% for our students. We had 132 students who answered the exam, and distinctions, 52 distinctions we have got. So even I have encouraged my 10th standard students to do better this year, better than last year.
गोंयचे पद्दती प्रमाण जी स्कुलां आसा ती टायमार सुरू जाल्ली आसा आनी तशी पळयत जाल्यार भुरग्यांचो जोश आनी उमेद पळयल्यार भुरगीं उमेदीन आसा आनी आयज शाळेचो पयलो दीस आसल्या कारणान भुरगीं सारकी लेखान आनी सगळे वेवस्थीत हांगा स्कुलाक आयिल्लीं आसा. पूण खरें सांगपाक म्हळ्यार ह्युमिडिटी इतली वाडल्या की आयज मातशें वातावरण बरें आसा पण जर ह्युमिडिटी वाडत जाल्यार भुरग्यांक क्लासीन वचपाक त्रास जातलो. आयज शाळेचो पयलो दीस जाल्लो आसा सुरू जाता स्कूल स्टार्ट करचे अपेक्षा आसली गरमी खूब वाडलेली आसा त्या डिग्री लेवल चलता स्कूल मातशें लेट चालू करपाचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की 4 तारखेक रेगुलर स्कूल चालू करपाचें. आमी पेरंट्साची इतकीच अपेक्षा आसा स्कूल मातशें म्हाका इतकें बेगीन सोडपाचें कित्याक गरमी भरपूर आसा जर क्रावड पळयलो जाल्यार नाका जाल्ला तेन्ना पावस रेगुलर येना बेगीन पयलीं स्कुलां म्हाका बरें दिसता की आमी एक न्यू सुरवात करता प्लस आमकां न्यू न्यू गोश्टी शिकपाक मेळटल्यो आनी खुबशे एक्टिविटीजांनी पार्टिसिपेट करपाक मेळटलें. पण आतां क्लायमेट आसा तेजो कितें इफेक्ट बी तुका गरमी वाडल्या गरमी वाडला सो आमकां क्लायमेट चेंजा खातीर थोडे प्रयत्न करूंक जाय प्लास्टीक कमी करपाक जाय आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात जेच्या खातीर आमी क्लायमेट चेंज जावचे पासून वाचूंक शकता. दक्षिण गोंयांत अपेक्षे प्रमाण भाजपाक मतां मेळूंक ना हाची कारणां वेगवेगळी आसली तरी दक्षिणेंत केडारा भायलो उमेदवार दिल्ल्यान भाजपाक हारीक तोंड दिवचें पडलां अशें मत मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलां. पळयात ताचें म्हणणें. थळावे कार्यकर्ते आसात ते जोमान कार्य करतात. आतां केलें ना अशें कांय ना पूण तरी आसतना एक कन्विन्सिंग जेन्ना लोकां मुखार वता की आमकां कॅन्डिडेटा कडेन एक्सेसिबिलिटी आसतली काय कितें आमकां कॅन्डिडेट वळखतलो काय कितें आमकां कॅन्डिडेट मागीर मेळटलो काय कितें आमची कामां कॅन्डिडेटा कडेन व्हरपा सारकें फ्रिडम आमकां आसतलें काय कितें ह्याचेर हें आसा. आतां तुमी नरेंद्र सावयकर जरी म्हणलें न्ही की नरेंद्र सावयकराक एखादे वेळ स्वताची वोट बँक जिखून येवपा सारकें नासतली पूण लोकांक तो विश्वास आसता की सदांच उठून मेळपी सदांच ह्या तरेचे जे संबंद आसात ते केले. आतां दुसरे पल्लवी डेंपो आनी अत्यंत बरे तरेन आमकां कॉपरेटूय केल्लें आसा की सगळ्या हातूंत भितर खंयच कमी पडपाक दिलें ना. कॅम्पेन ग्रुपान भितर खंयच कमी पडपाक जावं स्वताचें अशें कांय केलें ना. पूण कालांतरान खुबशे भारतीय जनता पार्टी एटॅचमेंट केन्ना जाता इनवॉल्वमेंट केन्ना जाता की आपलो स्वताचो कॅन्डिडेट जो आतां पर्यंत ताका नांवान वळखतात तेन्ना जे कार्य करपाची स्वता मदीं इन्स्पिरेशन येता तें इन्स्पिरेशन एखादे वेळ लॅकिंग आसतलें की आपूण आपल्या पुरतो मर्यादीत रावन हांव विश्वासान म्हजे बरोबर म्हजे बुथावेले आनीक 50 वोटर्सांक आपूण घेवन येतलो आनी ताच्या नंतर जेन्ना काम करपाक जाय तेन्ना आपूण त्रासान पडटलो काय कितें एखादे हो भंय आसपाक शकता. तूं ह्या सगळ्या निकाला कडेन कशें पळयता विशेशतः गोंयचे आमी संदर्भ जर घेत तर तूं सावथ गोवाक तुवें दिगंबर कामतीन भरपूर किल्लो लडयल्लो. तूं अशा जाग्यार गेलो जंय बीजेपीक तशें शक्य नाशिल्लें पावपाक पूण तूं खुबशे कडेन सांग्यार तूं भोंवलो सावड्ड्या मतदारसंघात तूं भोंवलो आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें तूं कुंकळे पावलो. सो हें तुजें पळय कितें कामगिरी आसा आनी हो रिजल्ट तुका कितें दिसता. हो रिजल्ट आसा तसो पळयलें जर जाय तो फेवरेबल अशें म्हणपाक येना. भारतीय जनता पार्टीक आमी जें कितें कन्सिडरेशन केल्लें जें आतां संघटनात्मक काम आनीक बूथ लेवला वयल्यान 50 प्रमुख कॉन्सेप्ट घेवन आमी मुखार गेल्ले बट द रिजल्ट्स आर नॉट दॅट गूड फॉर अस. पूण भायलो आयलो म्हणून तो जर जाय जाल्यार तो स्वताक चड मार पडपाचो न्ही. जे स्वताक एस्टॅब्लिश करता स्वताक जे कोण मागीर दुसऱ्या खातीर फक्त मागता आसतना लोक तितकोसो राग काडचो ना अशें म्हाका दिसता. राजेश फळदेसाय जरी आयलो जाल्यार तो स्वताक भायल्यानसान येवन तेन्नाय लोकांक खबर आशिल्ली. अशें कांय ना की राजेश फळदेसाय आतांच थंय उतरला आनी तेच्या नंतर निवडणुकीन गेला. राजेश फळदेसाय तो पयलींच्यान तो खूब वर्सांच्यान आसा थंयच्यान पंचायत इलेक्शनाकय तो मदत करतालो सरपंच हाडटालो. म्हाका दिसना पूण एक विचित्र अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तुमी अस्वस्थ आत्मा कांय कडेन अशें हें जाल्लें आसात. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.